नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फार्मसीनी जेनेरिक वखदांचो काउंटर करतले सक्तीचो, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। सांतांद्रेच्या 7 पंचायती मदले नळ पडल्यात सुक्यार। हर घर नळ आसा पूण उदक ना। सत्तरीत रानथळांत उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच। 2 दिसां भितर घडल्यो 3 घडणुको। सोलर फेरीत हाल्ल्यात धवो हत्ती। फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पडल्यात धुल्लखाय। मडगांव पालिकेचेर कोसळ्ळां आर्थीक संकश्ट। कर्मचाऱ्यांचो पगार लेगीत दिवपाक ना पालिकेकडेन दुडू। मडगांवचो आमदार आनी कांय नगरसेवकूच आसात हे परिस्थितीक जापसालदार। सावयो कुतिनोचो आरोप। आणि G20चे फाटभुंयेर दिवजा सर्कल ते मिरामार मेरेन चालू आसा रस्त्याचें काम। भितरल्या रस्त्यांचेर वाडला येरादारेचो ताण। आतां खबरो विस्तारान। गोंयच्या दर एका फार्मसीन जेनेरिक वखदांचो काउंटर उक्तो करपाची सक्ती करतले, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। सर्वसामान्य गोंयकारांक वखदांचे दर परवडनात, ताका लागून तांकां परवडपी दरान वखदां मेळची हे खातीर जेनेरिक मेडिसिन काउंटर उक्तो करपाचो विचार चल्ला, अशेंय विश्वजितान म्हणलें। प्रत्येक काउंटर जन औषधी केंद्राचे हांव आतां डायरेक्टर FDAक आतां डायरेक्शन दितलो टू सेक्रेटरी की हे सर्क्युलर काडपाक प्रत्येक फार्मसीक पावतली सर्क्युलर की प्रत्येक फार्मसी गोंया राज्यान जी चलता ते आमकां कंपल्सरी थंय एक काउंटर जन औषधीचे करूंक जाय। आमचे डॉक्टर्स जे आसा, आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे जे विजन जी सामान्य मनशाक आमी अफोर्डेबल आमी मेडिसिन्स उपलब्ध करून दिवंक जाय। डॉक्टरांक बी डायरेक्शन वयतलें की तेणी जेन्ना हे दिता प्रिस्क्रिप्शन दिता ते जेनेरीक प्रिस्क्रिप्शन दितले। जर मनशाक वचून आमी जर जेनेरीक दिलें ते वचून दुसरे घेता तर दॅट इज देयर चॉयस, बट वी वील सी दॅट एवरी डॉक्टर गिव्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ गोवा within the next 30 days we'll have a modality. We'll bring it to the cabinet exactly how we plan to spread this, because these medicines are all WHO recognized, everything, all the authentication is there. It's a vision of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make medicine affordable to the poor people and reduce the cost of medication so that you can have sustained better people who have a long term medication. जे life saving जे काय critical medicine स्कीमीचे अंडर ना ते तुम्ही आम्ही दुसरी तरेन आमी तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। हर घर नळ आसा पूण उदक ना अशी परिस्थिती सध्या सांतांद्रे मतदारसंघात निर्माण जाल्या। फाटल्या 8 दिसां सावन उदक नाशिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अध्यक्षताये खाला सांतांद्रेच्या भाटी, गोवा वेल्ला, पाले, कुडका, आक्षी, मंडूर, निवराच्या थळाव्या लोकांनी सोमारा भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चो व्हेलो। ह्या वेळार सांतांद्रेचे उदका पुरवणीचो प्रश्न 8 दिसां भितर सुटावो करता अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक दिलां। एप्लिकेशन भरून घातलें येता म्हणटा सिल्वर इतले पाठवून गेलो बिला मारून वयता पळय एप्लिकेशन कितले पाठवून काय ना उदक ना उदक ते पावस आणलो की येयना। आता खंय उदक खंयचे यूज करता तुमी? बोरींग मारला, बोरींग 2 मारली। आतां बिला मारल्या पळय तेणे आमकां कितली 400 रुपया बिला मारल्या। उदक काय ना उदक तुमकां माहिती ना बिलां येता एप्लिकेशन भरून 3 पावटी घातली ना मरे। आमी आतां PC कंटिन्युअसली कॉल करता, मात PC कॉल घेयना आनी आमी आतां ही फोन मारलेलो आसा, ही येता म्हणून सांगला। सो आमी ताका सांगला रावता म्हणून आमी, पण खरें म्हटल्यार PCन हेका ब्रीफ करपा जाय आसलें, आमकां सांगपाक जाय आसलें, कित्याक आमी कंटिन्युअसली हांव तुमकां सांगता 1 वर्स जालें आतां कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता, कॉलिंग करता। आमचे स्टाफ आसा ते चडशे उदकांत आसा,
जे आमचे MLA स्टाफ जे दिता ते चडशे उदक पळोवपाक आसा कंटिन्युअसली हांगा प्रॉब्लेम थंय प्रॉब्लेम, हांगा उदक ना थंय उदक ना हेच चालू आसा. आनी हेजी जी इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी कंटिन्युअसली करीत आसा. ते सायडीच्यान व्हडले कन्स्ट्रक्शन जायत आसा, कन्स्ट्रक्शन येयली म्हणटकूच मागीर तांकां लोक कनेक्शनां दिता आनी जे उदक आमच्या लोकलांक मेळपाक जाय ते खंय ना खंय तांकां वयता. सान अंद्रेन जो मेरेन वॉटर सेक्युरिटी लोकांक मेळना, वॉटर सप्लाय रेग्युलर जायना, तो मेरेन न्यू कन्स्ट्रक्शन जे आसतले, व्हडले बंगलेज आसतले ना जाल्यार व्हडले बिल्डिंग्स आसतले, मोर दॅन 2 युनिट 3 युनिट जे आसतले पळय तांकां कनेक्शन दिवपाचें ना, तांकां परमिशन दिवपाचें ना म्हणून. सत्तरी तालुक्यांत उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसात. आयतारा सांजे 4 घाटार लागिल्लो उजो अजून भगभगता. तशेंच केरी वाठारांत काजूच्या झाडांक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. थंय लेगीत उजो पालोवपी दळान उजो पालोवपाचें काम चालू केलां. आतांच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चरावणे हांगा सरकारी रान क्षेत्रांत उजो लागला आनी तो पालोवपा खातीर वाळपय उजो पालोवपी दळान धांव मारल्या. वाळपय उजो पालोवपी दळा कडेन आशिल्ल्यो 3 गाडयो 3 वेगवेगळ्या सुवातींचेर लागिल्लो उजो पालोवपाचें काम करीत आसात. चोडण ते पणजी मार्गाचेर सुरू करपा खातीर हाडिल्ली सोलर फेरी बोट सध्या धवो हत्ती जाला. ह्या मार्गाचेर फेरी सेवेचो चड उपेग जाता. मात सध्या ही सोलर फेरी फक्त शोपीस कशी हाडून दवरल्या. सरकारी तिजोरेक खार घालून फेरी बोट हाडली खरी, मात तिचो फुडार कितें हाची जाप सध्या सरकारा कडेन लेगीत ना. सोलर फेरीबोट हाडून 4 म्हयने जाले. ही फेरीबोट कित्याक बंद आसा ते कळपाक मार्ग ना. ताचे खातीर सूर्य कमी पडला काय किरणां कमी पडल्यात असोय प्रस्न उप्रासला. चोडण ते पणजी मार्गाचेर सुरू जावपा आशिल्ली फेरीबोट सध्या धुल्ल खायत पडल्या. 3.9 कोटी रुपया खर्च करून 4 म्हयन्या पयलीं गोंयांत व्हड गाजो वाजो करून हाडिल्ली ही फेरीबोट सध्या वापराविणे आसा तशीच थंय उबी आसा. गत अशी जाल्या की ही फेरीबोट प्रवाशांची वाट पळयता आनी प्रवाशी तिची. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बोट चलोवपाक चालक नाशिल्ल्याचें कळटा. हाचे वेल्यान खंयचें साधन विकत घेतना सरकार ताका लागपी साधन सुविधा तयार करपाक म्हत्व दिना अशें दिसून येता. गोंयांत बऱ्याचशा थंय फेरीबोट सेवा सुरू आसात. हातूंतल्यो कांय फेरीबोटी मोडूंकूय आयल्यात. हाका पर्याय म्हूण सोलर फेरीचो उपेग करपाचो विचार सरकारान चलयल्लो खरो, मात पयल्याच सोलर फेरीची इतकी अवतिकाय जाल्ल्यान गोंयांत सोलर फेरी चलतल्यो काय हाचो दुबावूच आसा. आमच्या सरकाराक संवय जाल्ली आसा की आमचो जो टॅक्स पेयर्साचो जो पयसो आसा तो वेस्ट करपाचो. आनी हें आयज परत दिसून येता जेन्ना आमी सोलार जी फेरीबोट आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें केल्ली, इनॉग्रेट केल्ली. बट इनॉग्रेट करून बसून आतां 4 म्हयने जाले. ऑक्टोबराच्या 16 तारखेक तेणेन ती फेरीबोट इनॉग्रेट केल्ली. मात 4 म्हयने जाले मात आजून पासून ती ऑन ग्रावंड म्हटल्यार आमच्या आयज दर्यान आयज दिश्टी पडना. जावं खंयूच आमकां जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय तेंच्यांनी सांगलेलें की चोडणेच्यान पणजे पर्यंत ती फेरीबोट चलतली म्हणून. आयज खंयच ते दिसून येना की चोडणेच्यान पणजे पर्यंत येतली म्हणून. ती आयज धोक्यार थंय लावन तशीच दवरिल्ली आसा. म्हटल्यार जो टॅक्स पेयराचो 3.9 करोड जो हें आसा पयशे आसा ते आयज टॅक्स पेयराचे खंय ना खंय ब्लॉक करून उडयले. आनी सरकाराक एवरी टायम संवय जाल्यार व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता, बेश्टे पयशे वेस्ट करता, कितें डेड इन्वेस्टमेंट करता. हो गोश्ट इन्वेस्टमेंट जाल्लो आसा आनी गोश्ट इन्वेस्टमेंट करून आमकां खंय ना खंय डेप्तान घालपाची हो प्रयास सरकाराचो जाल्लो आसा आनी तांकां कांय पडलेलें ना. तुमचे कडेन जायना नाल्यार ती खरें म्हटल्यार पयलूच तेजी सारकी तोखणायेन स्टडी करपाक जाय. तुमी स्टडी करिनासतना डायरेक्ट येता, तूं म्हणटा एवरी टायम आपूण स्टडी करता जावं तुवें स्टडी करिनासतना हाडलेलें काय कितें ही फेरी. सो आयज अशें दिसून येता की तुवें कांय स्टडी करूना त्या फेरयेचेर आनी ती हाडल्या आनी ती थंय बंद दवरल्या. ती मोडल्या काय कितें काय कोणाक कांय खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव नगरपालिका आर्थीक संकश्टांतल्यान वचत आसा. पालिकेची स्थिती सामकी बाबत आसा. ह्या कारणाक पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचो पगार दिवंक मेळना आनी ह्या अवतिकेक जापसालदार मडगांवचो आमदार आनी कांय नगरसेवक आसात असो आरोप सावयो कुतिनोन केला. तशेंच पालिकेक उत्पन्न हाडपाक शक्य जावप ना हाचे वयल्यान पालिकेक आयिल्लें अपेश दिसून येता अशें मत घनश्याम शिरोडकार हाणें उक्तायलां. मागीर आनी एक म्हणल्यार रेव्हेन्यू सपोज आमकां घेवपा जाय, आमचे ओन कावन्सिलर आनी मडगांवचो आमदार पयलीं सुद्दां डिफॉल्टर हे मुगे फूल चार्ज जावन आसा. सिरियस चार्ज दॅट दे आर डिफॉल्टर्स टू द कावन्सिल. हाव तुमी लोकांक हे होर्डिंग जावं बॅनर्स घालपाक पेमेंट करपाक लायतात. एवरी फेस्टिवल तुमी हें घालतात, एडवर्टिजमेंट घालतात, विशींग पीपल. आनी तेजेर आमी RTI सुद्दां मागली आनी कंप्लेन सुद्दां केलें वीथ फोटोग्राफ. कित्याक तुमकां सपोज तुमचो मार्केट इन्स्पेक्टर जावं कोण पावना जाल्यार तांकां इजी करपा खातीर आमी इवन वीथ फोटोग्राफ्स एविडन्स दिल्ले खंय खंय बोर्ड घातल्या ते. आज पासून हेजेर रिकवरी जावना ना म्हणून जाल्यार ते
पेमेंटूय कलेक्ट जावना फ्रॉम दीस. सो हातूंत आमदारूय आसा मडगांवचो. सो तुमी जेन्ना लोकांक एग्जाम्पल सेट करना की टॅक्स आपली फारीक करपा जाय जाल्यार लोक कसो करतलो. आज जेन्ना पेमेंट पडना 6 तारीख पासून जाल्यार फायनान्शियल क्रायसीस खंय सुमार पावल्ले आहा तें तुमी चिंतपा जाय. पूण हें दिसान दीस जर पळयत कळ्ळें न्ही ही मुन्सिपालिटी ज्या जाग्यार आशिल्ली थंयच्यान कितलेशी सकयल पावत आसा. म्हाका दिसता मडगांव मुन्सिपालिटीच्या इतिहासान हें पयले फावटी हे पगाराचें जाता. पगार घालपा खातीर पयशे सरकारान मागपाचे म्हणल्यार आमी कितें करपा बसले हांगा. हांव तसो सारको डायरेक्टली गव्हर्मेंटाक दिवप न्ही पयशे साफा म्हणल्यार पगारा बिगारा. आज 25-30 कोटी भायर आसा. आमचे कडेन स्पेशल हांगासर हें आसा कितें आसा रिकवरी ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आसा. ताका एक्सटेंशन दिवन दवरतात. आतां काम करता कोण जेन्ना इतके कोट्यांनी रुपये भायर आसात. मदींच केन्ना सीपीन डिक्लेअर केल्ले आपण कितें 50 लाख हाडले 12 दिसांनी 1 कोटी हाडले. 50 आनी 1 कोटीन जाता कितें आमकां 2.5 कोटी पगार आसा. 2.5 कोटी जर धरले 22 दीस मुन्सिपालिटी चलता अशी तशी. बाकीचे हॉलिडे वेगळे शेनवार येतात सोड 22 दीस म्हणजे दिसाक कमीत कमी 12 ते 15 लाख डेली येवपा जाय. थंय 3 लाख येनात. जशें आतां ताणें सांगलां साहेबान तशें हो म्हयनो तुमी आवाज सेवा करून सगळ्यांचे पांय धरून काडटाले फुडलो म्हयनो कितें. आनी हें अशे पद्दतीन जावपाचें ना. ह्या सगळ्या कावन्सिलान एक जावपाची गरज. G20 खातीर मिरामार ते दिवजा सर्कल मेरेन रस्तो दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जाल्या. ताका लागून मुख्य रस्त्यावेल्यान जावपी येरादारी मार्गान बदल केल्ल्यान सांतिनेज मसणपूय ते चर्ची मेरेन येरादारी आडखून पडिल्ली. येरादारीची कोयणी जाल्ल्यान लोकांक सुमार वरभर तरी आडखून उरचे पडले. पुराय रस्तो दुल्लान माखला. सगळ्यो गाडयो सांतिनेज रस्त्यावेल्यान पासार जाल्ल्यान दोनूय वटेनची येरादारी आडखून उरता. आयज सरकारान खरें म्हटल्यार जो आमचे स्मार्ट सिटी हो प्रकल्प आसलो कितलो तेंपूच जालो हो पेंडींग आसलो. मात हेजेर जेन्ना टायमार काम करपाक जाय आसलें BJP सरकारूच आसलो. BJP सरकारान जो टायमार काम करपाक जाय ते टायमार काम करूंक ना. आनी ताका लागून आयज अशी दशा जाल्ली आसा की आयज कणकुलां पडल्या ती काम जावचे पयलींच ती पुरयता. म्हटल्यार खड्डे घातले ते सगळे पायपां घालपाक जावं आनी कितें घालपाक टायम जावचे पयलींच पुरयता आनी तेजेर आतां रस्ते करपाचे सगळे. आनी अशें समज जालें नाल्यार जो पयसो कोणाचो वेस्ट जाता हो प्रत्येक गोंयकाराचो पयसो वेस्ट जाता. गोंयकारांचो टॅक्स पे जो करता तेजो पयसो वेस्ट जाता आनी हितून लॉस फक्त गोंयकाराक जाता. हे सरकारान आपल्या तकलेन घालपाक जाय. मात सरकाराक काय पडलेलें ना. सरकाराक लॉस जाल्यार चलता. G20 येता म्हणून ते आयज खंय ना खंय ते पुरयता. मात हें काम जाता तितलें बेगीन जावपाक जाय. आयज स्मार्ट सिटी तुमी पळयलां आसतलें कितलें मॅस जाला तें. आख्खे फाटल्यान तुमी आख्खे पणजेन पळया तुमी खंय सेम इश्यू जाला. खंय खणकूल पडला रस्तो बंद हें बंद तें बंद हेंच चालू आसा. खंय ट्रक पडटा. सो हें सरकाराचो जो प्लॅनिंग आसा जावं जे डिपार्टमेंटांचो प्लॅनिंग आसा तो सारको ना आनी त्या कारणाकूच लागून हें इश्यू जाला. आनी परत आतां पावस रोखडोच लागीं पावतलो. परत सेम सिच्युएशन जातली. पणजे बुडटले ते बुडटले. नाल्यार तुमी मुद्दम पळया कित्याक आयज सरकाराचो कांय कंट्रोल ना. जाय थंय कितेंय कन्स्ट्रक्शन करता. खंय नल्ला आसा कितें आसा तो कांयच आजून पर्यंत तेजो प्लॅन ना सारको प्रोजेक्शन ना. आनी ताका लागून हें मिसमॅनेजमेंट सरकाराच्या वतीनच्यान जाला. डिपार्टमेंटूय तशेंच सुशेगाद आसा. तांकांय पडलेलें ना. ते स्लो करताले. आतां तांकां खंय ना खंय रातचें करचें पडटा. मात आयज कितें जालां ती कामां बंद दवरून ती पुरयता आनी परत काम चालू केलां. सो हें खंय ना खंय लॉस आसा गोवा सरकाराक. आमचो जो बजेटान आसा बजेटान परत घालतले. आतां तुमी पळयता आसतलें मांडवी जो बी अटल सेतू आसा अटल सेतूचेर सेम जालें. तेंच्यांनी पयलू बांदलो नेटान आनी आयज कितें जालां आयज तेंची जो दामोर आसा तो काडून परत दामोर घालता. हो लॉस परत प्रत्येक गोंयकाराक वयता आनी ताकाच लागून आमचे उदकाचें बील आमचे लायटीचें बील हें सगळें वाडटा आनी आमकां खरें म्हटल्यार म्हारगायेचो जो त्रास आसा तो गरीब लोकांक सादारण लोकांक हे त्रास जाता. सोमार दिसा तेरेखोल न्हंयच्या तीराचेर आशिल्ल्या सती देवीच्या पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाली. सकाळच्या फारार सती देवीक नमन घाल्या उपरांत रातच्या वेळार होळी घालपाची कार्यावळ जातली. हे वाठारांत घराघरांत शिगमो खेळपाची ही परंपरा आसा. ढोल ताशांच्या गजरांत पुराय वाठारांत ह्या शिगम्याच्या दिसांनी घमघमिल्लो पळोवपाक मेळटा.
म्हाळशेक नमन करून अंत्रुज म्हालांतल्या शिगम्याक सुरवात जाल्या. घुमशे कटर घुम आनी ओसय ओसयच्या गजरान फोंडे म्हाल घुमघुमपाक लागला. अंत्रुज म्हालांतलो शिगमो गोंयभर फामाद आसा. गोंयभरच्यान लोक हो शिगमो पळोवपाक येतात. देवी म्हाळशेक नमन घालपा वेळार मंत्री रवी नायक, गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. म्युन्सिपालिटी आणि आम्ही एकमेकांच्या अंतरला हा पद्धतीला आशिल्लो 1980 आणि आमचे बोर्डे आशिल्लो मनमोहन बोर्डे आशिल्लो आणि सगळे आम्ही कल्चरल सगळे आशिल्ले आणि त्या वेळार आमी वखदांना 1980 आमी सुरवात केली आणि आमकां सगळे तरेचे मेळे घेताले आणि मोठे बंधन साजरे करतात आणि त्याच्या नंतर हळूहळू आमी शिगमो सण गोंयभर गेलो. जसो शिगमो आमी गोंयभर गेलो तशीच आमी ही आपली शिवजयंती आमी गोंयभर केली म्हणजे आमी सगळे लोक एक उत्साह आणि आमची जी आसा संस्कृती आमी सांबाळून दवरपाक लागलो. आमी शिगमो आनी त्या वेळी आमी शिवजयंती आमी गोंयभर केली ते आमी चालू आसा. अशेंच करून आमकां सहभागी जाता आणि अशेंच सगळे सहभागी जावचे आणि अशी आपली उमेद जी आसा अशें हांव सगळें सांगता. आनी सगळे आतां 8 तारखेर हें आसा 7 बसीचे 8 तारखेर सगळे मेळ येतले आनी 8 तारखेर हांव मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट जातलो तिस्कार थंयच्यान सुरवात करतले आनी सगळे चित्रकलांनी मेळ स्वीकार आणि पहिले चली चीज पडली सगळे जी मिळाली असेच सासरे आणि पत्रकार आहात असेच आपण. फाटल्या दिसांनी मडगांव रस्त्या वयले सिग्नल बंद आशिल्ल्या कारणान बरोच बोवाळ जाल्लो. गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी नगरपालिकेच्या अध्यक्षाचेर ह्या विशयावयल्यान टिकांचे फार केल्ले. मात थळाव्या लोकांच्या मागणे उपरांत हे सिग्नल बरेच पयलीं दुरुस्त केल्ले अशी माहिती नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान दिली. कांय लोक फक्त राजकारण करपाक सोदतात आनी हाकाच लागून चालू आशिल्ले सिग्नल मुद्दम बंद करून हांव काम करिना असो फटीचो आरोप केल्ल्याचें शिरोडकारान ह्या वेळार सांगलें. तशेंच सिग्नलांचो मेंटेनन्स करपी एजन्सी, ट्रॅफिक पुलीस तशेंच नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक घेवन ह्या सिग्नलांची पळोवणी केल्या आनी हाचे फुडें लोकांक सिग्नला खातीर त्रास जावचो ना अशें उतरूय शिरोडकारान ह्या वेळार दिलें. जाले एक म्हयनो 25 दीस सुमार जाले आमी एक मेमोरंडम दिल्ले आमचे चेअरपर्सनाक मारगांव म्युन्सिपालिटीच्या दामू शिरोडकाराक. ताचे परी आमी एकाय सांगिल्ले आमच्या शिवास तेकाय सांगले आमी सर मानुएल बारेटो आनी सगळ्या कावन्सिलरांक वायस चेअरपर्सन ते दीस आशिल्ली आनी आमी तांकां सांगलें ह्या सिग्नलाक लागून आतां गोगडांत सिग्नल आसा थंय कुर्तोरीचो लोक येता, आल्लेमसान येता, गोगडांतलो येता, हावसिंग बोर्ड येता, बोड्डा येता आनी थंय ते ब्लिंक जाताले ऑरेंज कलर सिग्नलान लोक ब्रेक मारताले आनी फाटल्यान येवन गाडी एक्सिडेंट जाताले, जायते एक्सिडेंट जाले आनी हे पळोवन लोक आमकां मेळपाक लागले. हांव डॉक्टर स्नेहा आमचे कुर्तोरी बीजेपी मंडळ आनी सरावंडींग बोर्डाचे लोक येवन आमी चेअरपर्सनाक मेवले आनी आमी चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केले ही सिग्नलां जाता तितल्या बेगीन चालू कर नाजाल्यार एक तर बंद कर सारकी येवन ताका. पूण तेणे ते जैत व्हरून आयज ही सिग्नलां चालू आसात
आणि मध्ये अशें आयकूंक येता सिग्नल चालू आसतना कोण वचून रातची ते बंद करता आणि आनीक मातशा चडी तमाशा थंय चालू आसा. म्हाका ताणें अंकीत जैन म्हणून सांगलें की स्विच ऑफ केली नाशिल्ली म्हणून. ताणें आयलो आनी ताणें स्विच ऑन केली, सिग्नल पेटलें. आतां ही स्विच ऑफ कोणी केली? सो झाले गेले हे गंगेलो पावले अशें म्हणून म्हणा. हांव कोणाचेर क्रिटिसिजम करपाक बसूना. एलिगेशन्स करता. एलिगेशन्स इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स. ज्या राजकारणात आमी आसा एलिगेशन कितलीशी जातली. आमी एलिगेशनाक पळयत रावत जाल्यार मुखार काम करपाक पावचें ना. आज तुमचे मुखार हांवें काय तांकां आपोवना. तुमचे मुखार एंथनी बार्बो जाल्यार डॉक्टर स्नेहा भगत हे नामनेचे लोक पॉलिटिक्सान आसात पूण रेप्युटेड पर्सन्स. ताणें येवन सांगलें की सिग्नल जाले सुरू जाले म्हणून. वास्को वाठारांत घाणयारे उदक नाल्यांत सोडटात देखून नुस्तेमारी आनी थळाव्या लोकांक ताचो त्रास जाता. हे घाणयारे उदक नाल्यांत सोडपाचे बंद जावचे हे खातीर कायम उपाय काडटलो अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारा तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांक दिला. निलेश काब्रालान सोमारा बायणा वाठारांत वचून सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केली. त्या उपरांत तो उलयतालो. So all feature will suggest संकल्प आश्वासन करू शकता आणि फिशरमॅनाक हांव आश्वासन दिवपाक येयला की आय एम वर्किंग सिन्सियरली फॉर देम आनी वील फायंड अ परमनंट सोल्युशन. पूण तेजे खातीर संकल्प बाबान म्हाका हेल्प करपाक जाय. हांवें संकल्प बाबाक सांगला की तेजी घरकान्न हांगा लोकल कावन्सिलर आहा, बाकीचे कावन्सिलर आसा, एटलिस्ट मुरमुगांव दाजीक घेवन वास्को पळयतलो. खंय खंय जर उदक जे नालान सोडटा थंय जर हांव सुरेज करपाक जाय हांव रेडी आहा करपाक. म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. पूण उदक नालान घाण उदक सोडपाक जायना हें म्हजें हेतू आहा. तेजे खातीर आमी थोडो टायम दितलो. हांवें एसेंब्लीन तुमकां खबर ना लास्ट टायम एसेंब्लीन हांवें सांगलेलें हांवें डिस्कनेक्ट करता उदक लायट उदक डिस्कनेक्ट करता जे वयल्यान सुट्टा ते. मागीर दाजी येवन म्हाका सांगपाक मातशें जावड आमी सोल्युशन काडया म्हणून. म्हाका दिसना तसं सोल्युशन जाल्लें आसा. सो हांव सगळे लोकांक मागता की एप्लिकेशन करचें. टॅक्निकली सोल्युशन जाता ते आमी काडूं शकता. सुरेज पायपलायन घालूंक जाय, सुरेज पायप घालून वाल्व घालपाक जाय. थंय जर जागो ना कित्याक हांव वास्को पयलीं खूब वर्सां रावतालो तुमकां खबर आहा. सो म्हाकाय खबर आहा त्या जाग्यान ते वाट वचपाची आसना. सो थंय जर आसा लोकांनी कॉम्प्रमायज करून तांकां आमकां वाट दिवपा पडटली पायप घालपाक. सो अल्टिमेटली फिशरमॅनाक जे त्रास जाता ते जावचे. भाजपान बूथ स्तराचेर शक्ती केंद्राची थापणूक केल्या. जंय राष्ट्रपतीन संसदेत केल्ल्या भाशणा विशीं जागृताय करपाचें काम करतले अशी माहिती भाजपा उत्तर गोंयचो फुडारी आशिष शिरोडकरान दिली. राष्ट्रपतीन आपल्या भाशणांत देशाच्या फुडारा विशीं तशेंच फुडल्या 25 वर्सांतल्या नेट्टान वाडपी अर्थवेवस्थेचेर आनी राष्ट्राच्या विकासाचेर लोकां मदीं जागृताय करतले अशेंय शिरोडकरान हे वेळार सांगलें. आमची मामाई प्रेसिडेंट आसा देशाची श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी स्पीच दिलेली जॉईंट सेशन ऑफ पार्लमेंटात आणि त्या जॉईंट सेशन ऑफ पार्लमेंटान तिचे विचार आणि सरकाराचे फाटलो काम केलेलो तपशील 9 वर्सांचो आणि फुडें सरकाराचो कितें स्कोप ह्या दृश्टीसून जे कितें भाशण त्यांनी दिल्लेले तेजो एक सगळ्या जनसामान्या कडेन हो विशय पावपा खातीर पार्टीन एक कार्यक्रम रचोवपाचें ठरयलें आनी तेच्या खातीर आमचे अध्यक्ष श्री सदानंद तनावडे ही समिती करून एक डायरेक्शन दिलें की बूथ स्तरापर्यंत फक्त कार्यकर्तेच न्ही म्हणल्यार तेच्या भायर गोंयच्या जनते कडेन संवाद करपाचो आनी खंय तरी ह्या स्पिचाच्या फाटल्यान अर्थ कितें आसा आनी तो अर्थ देशाक डेव्हलपिंग नेशना कडल्यान डेव्हलप नेशना पर्यंत कशें व्हरपाचो प्लान आसा. म्हणजे तेजे आमी म्हणटाना हालींच आमी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स जेन्ना सेलिब्रेट केले. आतां हो जो फुडलो जो विशय आसा तो अमृत काळाचो विशय असो आमचे सरकार धरता आनी भारत देशाक डेव्हलपिंग नेशना कडल्यान डेव्हलप नेशनाचो जो दर्जा मेळटलो तो येणाऱ्या 25 वर्सांक मेळटलो अशें गृहीत धरून तेजे प्रूफ आसा की ज्या प्रमाणे आमचे इकॉनॉमीक इंडियाची इकॉनॉमी 10व्या रँकाचेर आसलेली एका टायमाचेर 8 वर्सां पयलीं ती आतां 5व्या रँकाचेर पावल्या आनी काही काळा भितर 3ऱ्या ते 2ऱ्या रँकाचेर वयतली अशें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. हेजो तपशील करपा खातीरूच एक मार्गदर्शन दिवपाक कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन दिवपाक ही एक समिती केल्ली आसा.
वाळपयच्या साठे वाठारांतल्या म्हादय अभयारण्याच्या रानांत लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम नेटान चालू आसा. हो उजो जाता तितले बेगीन पालोवपाची सुचोवणी आपल्या रान खात्याक दिल्ल्याचे रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. आणि काल बी तुम्ही जे म्हादयचे उजो जो लागला तेजे साठऱ्या गांवांत ते वयर ते अशें आमी हांव आयज विजीट करतलो आणि विजीट करून हांव कितें आहा ती परिस्थिती पळयतलो. पूण त्याच बरोबर एक लक्षात घ्या की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पायार दवरपाचें काम हांवें केल्लें आसा आणि ते सगळे कडेन वचून सगळे इन्स्पेक्शन करून हे सगळे जाग्यार हाडपाक म्हणून PCC स्ट्रिक्ट. मंगळारा जावपी धुळवटी खातीर म्हापशेचो बाजार विविध रंगांनी भरला. तशेंच पिचकाऱ्यो, मुखवटे, तोपयो, धाकटे बोमाडे हांकांय व्हडा प्रमाणात मागणी आशिल्ल्यान ह्यो वस्तूय बाजारांत व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आसात. रासायनीक रंग जिवाक माल पडिल्ल्यान लोक सैमीक रंगाक चड महत्व दितात. ताका लागून होळये वेळार चडशे लोक सैमीक रंग विकते घेतात. रासायनीक रंग मार्केटांत 120 रुपये किलो दरान विकतात जाल्यार सैमीक रंग 600 रुपये किलो दरान विकपाक दवरले. रंगा प्रमाण पिचकारीक लेगीत चड खप आशिल्ल्यान 50 रुपयापासून 300 रुपया मेरेन ती विकतात. हे सगळे होळयेचें सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. कितें कितें घेतला तुवें सांग कितें घेतला. कितें दिसता ओलूच्या होळयेंत कितें एक्सायटमेंट आहा तुका. कितें करतलो तूं ह्या होळयेक. तुझ्या फ्रेंडा वांगडा खेळटले तूं. अच्छा आनी फ्रेंडाक कितें घेतलें तुवें. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.